शहा आयोगाच्या रिपोर्टावेल्यान गोय सरकारान मायनिंगाचेर बंदी घाल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत गोयाक 31,000 कोटींचो फटको बसला। गोय मीन निर्गतनार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयलो। बेकायदेशीर गजालींनी घुसपल्ल्या लोकांक पावणेत वांटो घेवंक दिवप न्हय हेंय तो उलयलो। राजकीय इच्छाशक्ती आसल्यार बेकायदेशीर मायनिंगांत घुसपल्ल्याक बुद्ध शिकोवप शक्य आसा म्हण साळगांवकार उलयला। एसआयटीज खंयच्यान प्रत्येक कडच्यान हे येता पण कितें एका सोक्ष मोक्ष लागले जाल्ले बरें न्ही। आतां कशाला धंदो बंदूच आसा ते सोमते सोक्ष मोक्ष जावन 6 म्हयने दिले जाल्यार बरें, पण सोक्ष मोक्ष काबार जाल्यार बरें एका फावटी ना ते उठले सुटले सदांच एक किटकिट नाका। अशी परिस्थिती भितर तुमकां खरेंच दिसता की जे इल्लिगॅलिटी भितर आशिल्ले तांकां पनिश करप शक्य आसा? जाय गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार शक्य आसा। Even in e-auction, there are some traders who have allowed to participate, who have got cases against them. So I mean, that's a dichotomy I can't really understand. Whatever, I think something like 31,000 crores of gross revenue to the nation is the loss, and out of which I would say 10,000 crores is the export duty alone. And 1,800 crores would have been the royalty payable to the Goa government, in addition to various other, VAT and service taxes, etc. त्या बोवाळा भितर 35,000 कोटी धरपाचे बोवाळा भितर आमी आनी 31,000 कोटी गमावन बसले। गोवन गेले न्ही आमचे, आनी जालें कितें आतां परत येवपाचें ना, बिकॉज हे सगळो लो ग्रेडवर आतां विकपाचो ना। देयर इज नो मार्केट। जल्म आणि मरण दाखल्याची फी मुरगांव पालिकेक निमणे देंवोवची पडली। मुरगांव पालिकेन देंवोवन 25 रुपया केल्या। मुरगांव पालिकेन हालींच फी 10 रुपया वेल्यान 100 रुपया केल्ली। लोकांच्यो कागाळी येवंक लागिल्ल्यान पालिकेन खास बसका आपोवन फी देंवयली। शारांतलो कोयर उखलपी कामगारांचो दिसवडो 300 रुपया मेरेन वाडोवपाचेय पालिकेन थारायला। आम्ही हाऊस टॅक्स मायज केल्लो आसा, आमी आमचे इन्कम सर्टिफिकेट मायज केल्ली आसा, आमी समज कोण रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागतात तेंचे लागीं पयशे मायज केल्ले आसा। आमी ताका तांकां हांवें सांगलां की हे पयशे जे 100 रुपये केल्ले आसा ते तुमी कमी करात म्हणून। आतां सद्याक आमी डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट केला, बट लोकांचें म्हणणें आसा पयलीं गटर्स क्लीन करा आनी मागीर कचरो व्हरा। हाऊस टॅक्साक लागून जावं बाजाराचे कितें दुकानांक लागून आसा जो कचरो आमी घेवपाचो आसा ते 100 रुपया घेवचे, कमिशनर 100 रुपया घेवपाचे, तेजेर आमी डिस्कस केलें। थोड्या कावन्सिलरांक 100 रुपया लोकां पासून घेतलेले नाका, पण एज पर हेज्या प्रमाणे 100 रुपया कचरो तो घेवपाकूच जाय। 217 हांगा शिमल्यान ते एअरपोर्टार बीन खंय तांकां मातशें एक्स्ट्रा मेळटा, ते सुबेज असो मेळटा म्हणून तांकां हांगा ते काम करूंक पळयना। पण तुमी अशें वाडयना कित्याक? आतां आमी आयज मिटिंगेक हें केलां, तांकां आमी 300 पर्यंत करपाचें बीन अशें। आमी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट सुद्दां आमी 100 केलेले। तेन्ना मागीर आयज आमी मिटींग आमी डिस्कस करून आतां तेंचेर आमी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट 25 अशें दवरला। घेऊया एक विराम।